तुमकां खबर आसतले कालच्या ब्रेस्तारा दाब्या गांव ह्यो मायक्रो कंटेनमेंट झोन ह्यो जाहीर केल्लो. जे दिसा ही मिटींग घेतलेली ते दिसा आमचे हेल्थ मिनिस्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, PI सगळे आसले. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला आमचो, आमी झरमे गांवांत रावता. झरमे गांव ह्यो दारून पास जावचें पडटा. दाव्या दोनूय सायडीन एक गव्हर्मेंट हायस्कुला कडेन ब्लॉक केला आनी अदर सायड दुसरे कडेन ब्लॉक केला. आमचे आतां थंय हाल जाल्लेले आहात. झरमे गांवाचे अक्षरशः हाल जाल्लेले आहात. जर हांगा वालपो येतलय मावशी पंचायतीक समज कडधान्य हाडटले जाल्यार जाणट्यांचे आमचे जाणटे जे आहा घरान तेंचे हाल जाल्लेले आहा. DSS जे आमचे 60 इयर्स वयर जाल्ले DSS पयशे येयल्या तांकां वचोंक मेळना. गृह आदार बायलांक वचोंक मेळना. अक्षरशः जे कोण कामाक वयता ते आतां 4-5 दीस हेळ जाल्लेले आहा. आमी आतां डेप्युटी कलेक्टर गेल्ले, सर नासलो. आमी मामलेदाराक आत्तां रिक्वेस्ट केल्या की एटलिस्ट आमकां चतुर्थी तरी बरी सेलिब्रेट करपाक आमकां थोडे पास करपाक दिवचे. सगळो बाजार आतां आजून लोक वचोंक ना. जरी गणपती आमी सरी मर्यादा धरून पुजताले पूण जे बाजार जाय आमकां त्या बाजाराक वयतले जाल्यार वचपाक वाट ना. आमी रिक्वेस्ट केल्या. जवळ जवळ आमचे 50 लोक येयल्ले हांगासर रिक्वेस्ट करपाक. आमी रिक्वेस्ट केल्या. मामलेदार सरान सांगलें आमकां की आपूण ऑलरेडी PI कडेन उलयता. तेणें DSPक फोन केल्लो. आमी अपेक्षा दवरता की एटलिस्ट ह्या सणाक आमकां त्रास जावपाक ना. ऑफिसर जे आहा पळय ते त्या प्रमाणे रिएक्ट जातले आनी आमकां मदत करतले. ह्या संदर्भात पंचायतीन काय हे करूंक ना, मुवमेंट करूंक ना. पळय जे दिसा ही मायक्रो कंटेनमेंट झोनाची मिटींग आहली तेन्ना सरपंचाकूय हे आहली, इन्विटेशन आहलें की तेणें ते मिटींगेक वचपाचें. आतां ते दीस कित्याक वचोंक ना आमकां खबर ना. तेज्या उपरांत तेंचे म्हाका तर दिसना की पंचायती कडसून ताचो रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह मेळ्ळा असो. फक्त दाब्यांतली आमची पंच आहा पळय जे दाब्या कंटेनमेंट झोन केला ती एकटीच एक्टीव हे दिसता. कारण ती कडधान्य वाटपाक गेले आनी जेन्ना हेल्थाचे वर्कर येयल्ले तेन्ना ते घरा घरा भोंवन तांकां हेल्प करी. आयज मायक्रो कंटेनमेंट झोन पूर्ण कितले दीस जाले? ब्रेस्तारा इवनिंग हे केल्लो, मिटींग घेवन जाहीर केल्लो. शुक्रारच्यान मॉर्निंगच्यान इम्प्लिमेंट जालो.